कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडू बेसां हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नाम हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नाम गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा गावान गाव दैवीक मिसां हाडू बेसां हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नाम हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नाम कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण वीक्षकांक मोगाचो प्रणाम. सुमार 10 बसांक धरून पोलिसांनी स्टेशनाक व्हेलें खंय. सुमार 500च्या की चडीत क्रिस्ती लोकांक तातूंत पाद्री आसले तातूंत माद्री आसल्यो लाठी चार्ज करून बसार कुडावन स्टेशनाक व्हेलें खंय. ही गजाल घडलेली दिल्लींत. अशी एक खबर वॉट्सॅपार आयिल्ली आनी त्या मॅसेजीक आधार जावन थोडे फोटोय आयिल्ले. मध्य प्रदेशांत दोगां सिस्टरांक हळ्ळेच्या एका टॅपांत उदक पिवंक गेल्ल्या वेळार ती सिस्टरां कीळ जातीची म्हणून समजल्ल्या त्या उंचल्या जातीच्या व्यक्तींनी तांकां धरून तांचे वस्तूर काडून विणगे करून सरसरीत मारले आनी हाचो व्हिडिओ वॉट्सॅपार आयिल्लो. हे तुमी सत म्हूण पत्येतात गे. भोवन न्ही भणिनो, असल्यो जायत्यो खबरो आमच्या माध्यमांनी येतात. जावं पुरो आमी सदांच वापरचें वॉट्सॅप, सामाजीक जाळी जागी फेसबूक, आमची खबरे माध्यमां, जावं पुरो TV, जावं पुरो दिसोळी पत्रां अशीं येते आसात. आनी असल्या संदर्भार ही खबर सतगी फोटगी कळीत नासतना आमी तें पातयेता, हेरांक सांगता, हेरांक वांटता. आनी आज आमी असल्या एका स्थितीर पावल्या की सत गजाल खंयची फोटकिरी गजाल खंयची हांचे मदलो ताफावत सोदून काडचेंच कश्टाचें जालां. फेक न्यूज आनी रियल न्यूज कशें पातयेवचें, कशें सोदून काडचें. मेच्या 13 तारखेर वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे इगर्ज मता संभ्रमता.
समूह माध्यमांचो दिवस आनी ह्या दिसाक पापसाहेब हर एका वर्सा एक निर्दिश्ट शिकवण दिता आनी ह्या वर्साय पापसाहेबान एक संदेश दिला आनी त्या संदेशाचो विशय असो आसा की सत तुमकां सुटका दितलें आनी फेक न्यूज एंड जर्नलिजम फॉर पीस फुडकिरी गजाल आनी शांती खातीर पत्रिकोद्यम भोवन निबडिनो पापसाहेबान दिल्ली ही शिकवण इतली सकाळीक आनी प्रस्तावगी आमी हर एकल्यांनी ती समजून घेवची मात्र न्ही कातोलीक आमी म्हणटना जे कितें आमचो आत्मीक बापूय सांगता तें ताच्या भुरग्यांनी आमी हर एकल्यांनी समजून घेवचें आनी आमी तें आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करीचे तर फेक न्यूज म्हळ्यार कितें साद्या आनी सलत्या भाशेंत आमी समजूंचे जाल्यार ती एक फुडकिरी गजाल जे कितें वास्तविकतेंत ना तें आसा म्हूण सांगची गजाल ह्या नियाळाच्या सुरवेरीच हांवें तुमकां 2 निदर्शनां सांगलीं ती घडूंक नात पूण घडलांच म्हणल्या रितीर ती आमकां फायज केल्या आनी जायतीं जाणांनी आमी पातयल्या आनी पातयलें मात्र न्ही तें सगळ्यांक फॉरवर्ड केलें फुडकिरी गजाल जें कितें फॅक्ट आसा तें बदलून तिदवून फेक करचें आतां असली फेक न्यूज हर एका माध्यमान येता म्हळ्यार हांवें तर तसले फेक न्यूज फुडकिरी गजाल आसा करूंक कारण कितें कोणें एकल्यान कितेंय करीचें जाल्यार तातूंत कितें लाभ आसा म्हूण तो पळयता लाभ आसा जाल्यार मात्र तें करूंक तो वेता तर फेक न्यूज एकलो तयार करता आनी तें वांडटा जाल्यार हाचे फाटल्यान कारण कितें मांकोड करूं एकल्या तावन सत लिपोवचे मुखांतर फोटो ताणें पातयेशें आनी उपरांत ताणें गुंडयेंत पडोवचें करूं दुसऱ्यान वाचप्यांचें चिंता बदलूंक पळया आयिल्ली ती मॅसेज इतली रोसाळ आनी आकर्शीक आसता की ती सीदा आमच्या तकलेक मारता म्हणजे आमचें कितें चिंताप आसा तें बदलिता वय हें सत म्हूण पातयेशें करता जायत्या जाणांनी आमी जे कितें हांवें 2 मॅसेजी तुमकां सांगल्यो सुरवेर त्यो पातयल्ल्यो कित्याक तें सत म्हणून आमकां दिसलें आनी तें आमी हेरांक धाडलें पळया कशें आमचें चिंतपाचें सकतच बदलूंक शकतात ह्यो मॅसेज्यो म्हूण तिसऱ्यान दाळ शिजोवंक म्हळ्यार म्हजें बरें जायचें म्हाका कसलो की एक स्वार्थी उद्देश आसा आनी तो हांवें जोडचें थंय हांव असल्यो मॅसेज्यो करून धाडटां पंचव्यान राजकीय स्वार्थ खातीर राजकीय रितीन प्रभाव घालचे खातीर आमच्या राज्यांत चुनाव चलचार आसा आनी असल्या संदर्भार एका पार्टीचे तांचे चिंताप वोट घालतल्या जणांचेर तापचे खातीर आनी एका पार्टी विशयंत नाका जाल्ल्यो खबरो पाशार करतात अमेरिकांत जाल्ल्या अध्यक्षाच्या चुनावणा वेळार डोनाल्ड ट्रंपान नाका जाल्ल्यो खबरो पाशार करून त्या मुखांतरच तो जिखलो म्हूण अश्यो वर्द्यो पायस जाल्ल्यो आसात जे कितें आपणा विशयन सांगलां तें सगळें फेक न्यूज जे कितें आपूण सांगता तें सत गजाल म्हणून ताणें प्रचार केल्लो आनी विरोध पार्टी विशयंत जायत्यो नाका जाल्ल्यो खबरो ताणेंय पाशार केल्ल्यो आनी हाचे वरवीं ताका जीख लाभली म्हूण अशें सांगलेलें आसा पळया कसल्या सकट कारणा खातीर
फेक न्यूज क्रिएट करतात आणि हेरांक वांटतात. आता इतल्या मापान ह्यो फुडकिऱ्यो खबऱ्यो पाशार जाल्यात की त्यो पाशार जायचे जाल्यार वा त्यो परिणामकारी जावन लोकांच्या मेंदवाचेर प्रभाव घालूंक शकतात जाल्यार ताच्या फाटल्यान थोडीं कारणां आसात. आमी कित्याक ती पातयेता, आमी कित्याक ती हेरांक धाडटा, ती सतगी फोटगी म्हूण समजनासतना आमी कित्याक धाडटा. कित्याक म्हळ्यार जे कितें फेक न्यूज येता तें रियल न्यूजाक मिमीक करता. तुमी आयकलां आसतलें मिमिक्री म्हूण. मिमिक्री जावं पुरो एका व्यक्तीची, जावं पुरो एका मनजातीची, जावं पुरो एका सुकण्याची मिमिक्री करतात. सुकणें कशें बोव मारता तशेंच मनीस बोव मारूंक शकता. एक व्यक्ती कशें उलयता ताणें उलयल्ल्या प्रमाणेच मिमिक्री करतलो उलोवंक शकता. एक पेटो कशें बोगता तशेंच हांगासर हो मनीस आवाज करूंक शकता. ताका मिमिक्री करचें म्हणटा आमी, मिमीक करचें. तशेंच ही फेक न्यूज रियल न्यूजाचें मिमीक करता. म्हणजे रियल न्यूज सत गजाल आसलेले बरीच ही फुडकिरी गजाल तयार करतात. आनी त्या देखून आमकां ताचे मदलो तफावत सोदून काडूंक कश्ट जाता आनी आमी तें सतच म्हूण पातयेता. दुसऱ्यान कन्विन्स करता. कन्विन्स करता. ह्या फेक न्यूजाक फुडकिऱ्या गजालेक असली एक सकत आसा की ती वाचतना वय हें सतच म्हणून कन्विन्स करयता. पण आमच्या घरांनी मार्केटींग एग्जिक्युटिव्स येतात. थोडे पोटी डिक्शनरी घेवन गी, थोडे पोटी एन्सायक्लोपिडिया घेवन गी, थोडे पोटी खंयचेंय एक प्रॉडक्ट घेवन येतात. आनी ती उलोवण्यांत इतली चालाक आसात की ती उलोवचें सतच म्हूण आमकां करतात. आनी आमी ती तांणी हाडलेली वस्तू घेवचे बरीच करतात आनी आमी आखरेक घेवनूच सोडटा. म्हळ्यार ताका म्हणटात कन्विन्स करूचें, कन्विन्स करचें. वय हें गेजेच हें गरजेचेंच म्हणच्या रितीन. तिसऱ्यान ही फेक न्यूज बारीच एट्रॅक्टीव आसता. एट्रॅक्टीव म्हळ्यार आकर्शीक. आकर्शीक ती पळयत आसतना वा थंय आसलें तें इमेज पळयत आसतना वय सतच म्हूण आमकां मेळटा आनी दोळ्यांक इतली आकर्शीक दिसता. फेक न्यूज न्हय मात्र मेसेज करच्यो बगार फोटो एडिट करून ताचे मुखांतरी आमकां फुडकिरी गजाल वांटतात. भोव न्हय बिणीनो, हांवें म्हळें आज असल्या एका परिस्थितीक आमी पावल्या की कोबोरू ही सतगी फोटिगी म्हणून आमी पारकुंच्या एका हंताक येवन पावल्या. पयलें अशें नातल्लें, पयलें अशें नातल्लें. त्या देखून पापसाहेब आमकां उद्देशून म्हणटा की आमी क्रिस्तवांनी फेक न्यूज वांटचे आपोत्सल न्हय, बगा रियल न्यूज सत गजाल वांटचे पासारचे आपोत्सल जायचे म्हूण. आतां फेक न्यूज फुडकिरी गजाल कित्याक ती पाड वा ती वाचचे मुखांतर ती हेरांक धाडचे मुखांतर कितें जाता. पयल्यान पयलें उद्वेग सडयता. एंग्जायटी. एंग्जायटी. थोडे वर्सां आदीं बेंगळुरांत एक SMS पाशार जाल्ली. त्या वेळा वॉट्सॅप तितलें नातल्लें. SMS फ्री SMS आसलें आनी कोणीकी एक SMS क्रिएट केली की सांगून नॉर्थ इस्टच्या लोकांक बेंगळुरांत धाड घालचार आसात, तांकां कश्ट मेळचार आसात, तांकां जिवेशी मारचार आसात, त्या देखून तुमी गांव सोडून धांवचें. भोव निबडीनो ही एक मेसेज इतली पाशार जाली की करडाक उजो लागले बरे आनी लोक सकट भियेलो. आनी जे कोण नॉर्थ इस्टचो लोक आसलो ते सकट ट्रेना बसां धरन म्हणून तांच्या गांवाक पळोवन धांवलो. पळया एक फुडकिरी मेसेज कशें लोकां तें उद्वेग हाडूंक सोडलें म्हूण.
दुसऱ्यान कंटेम्प्ट हाडटा. कंटेम्प्ट म्हळ्यार राग हाडयता. पळय हांवें तुमकां सांगलें त्या सिस्टरांक वस्तूर काडन विणगे करन सरसरीत मारयलें म्हणून. आतां ही मॅसेज वाचली जाल्यार क्रिस्तांवांक कितें जाता? राग येता. कोणा वयर? जे कोणें त्या सिस्टरांक मारलें तांचे वयर. आनी आज आमच्या समाजांत शांती ना जाल्यार एका धर्माच्याक आनी एका धर्माचेर राग आसा जाल्यार एका जातीचे आनी एका जातीचेर द्वेश पाशार करतात जाल्यार माध्यमा धर्मान ह्या मॅसेजी धर्मान. कित्याक ह्यो मॅसेजी धाडच्यो स्वताक पयस आसून आनी एकल्याचेर द्वेश हाडूंक ते प्रयत्न करतात. राग हाडयतात, निराशा हाडयतात. निराशा आनी कितें फायदो? आनी झुजोन कितें फायदो? स्वताक वेंगून रावन कितें फायदो? फ्रस्ट्रेशन. आनी फेक गजाल्यो डिह्युमनायज करते आसात. डिह्युमनायज म्हळ्यार मनशाक फावो जाल्लो मान आनी गौरव दिन अशें करतात. भोव न्ही भयणीनो, आज आमच्या सगळ्यांच्या हातांत मोबायल आसा आनी त्या मोबायलाक कॅमेरा आसा. आनी ह्या कॅमेराचो आमी इतलो उपयोग करता की बऱ्याक करच्या की थोडे फावटी वायटाक उपयोग करता. आमच्या खबरे माध्यमांनी असल्यो थोड्यो गजाली आयिल्ल्यो की एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार एक्सिडेंटांत सांपडलेल्या व्यक्तीक कुमक करच्या की ताचो व्हिडिओ काडन फोटो काडन हेरांक धाडच्यार लोक मग्न आसलो आनी हाचो परिणाम जावन जे कोण थंयसर एक्सिडेंट जावन पडला तो मरण पावल्ली घडिता. पळय म्हाका भोव न्ही भयणीनो, आज आमची टीव्ही चॅनलां ब्रेकिंग न्यूज करतात. ब्रेकिंग न्यूज आनी म्हणटात की ही गजाल आमी तुमकां फस्ट ब्रेक करते आसा. म्हणजे ही गजाल जे कितें घडल्या ती तुमकां आमी पयलें सांगते आसा. खंयचेय चॅनल तें जावन दी, हर एकल्यानी म्हणजे आमी तुमकां पयलें सांगते आसा. म्हणजे सगळ्यांच्या की पयलें आमी मुखार आसा म्हणून. आनी अशें सांगचे मुखार कितें जाता? तांचे TRP सडटा. तांच्या चॅनलाक पळोवचो लोक चडटा आनी तांकां तांचो फायदो आसा. आनी हीच पिसाय आज आमकांय आयल्या. त्या देखून कितें करता हांव? आमचें तें आसचें कॅमेरा वापरन पयलें हांवें ही खबर पयलें पावयली. जावं प्रो ती एक्सिडेंटाची, जावं प्रो ती मरणाची, जावं प्रो हेर खंयच्याय गडिताची. आनी थोडे फावटी खंयची फोटो धाडिचे, खंयची फोटो धाडी नजो, कोणाक धाडिचे, कोणाक धाडी नजो हाची आमकां कांय पडूनच वचोंक ना. पडूनच वचोंक ना. कोण एक एक्सिडेंटाक सांपडलो वा कोणी एकलो सरलो तेन्ना त्या खबरे सांगता ताच्या फेसबुकाक गेले हांव थंयसर फोटो डावनलोड केल्यो आनी त्यो धाडल्यो. मरणाची खबर आनी हांगा तो मेल्लो व्यक्ती जिवंत आसतना इश्ट सांगता भोंवचेंगी, खंय काजाराच्या माटवांत आसचेंगी, डॅन्स करचेंगी, फोटो. पळया अशें धाडचें मुखार कितें जाता? त्या व्यक्तीक फावो जाल्लो मान गौरव हांगासर आमीच त्या व्यक्तीक दिन अशें करता. मात्र न्ही हेरांच्या मोतीन ती ऋणात्मक चिंतना वंपिशें आमी करता. थोडे म्हयने आदीं अशें घडलेली गजाल, एक व्यक्ती जीवघात ताणें केल्लो. कुडा भितर फेनाक उमकळून तो मेल्लो. आनी तो उमकळून आसची फोटो सयती वॉट्सॅपार पाशार जाल्ले. आनी एका कातोलीक मनशानच म्हाका धाडिल्ली. आनी हांवें ताका विचारलें, इश्टा एकाद्या वेळा तुज्या भावान अशें केल्लें वा तुज्या भयणीन अशें केल्लें आनी ती मॅसेज वा ती फोटो तुकाच आयिल्ली, ती पळयतना कितें भोगतलें तुका? पळया आमकां कितें धाडटा कितें करता आमकां कळीत ना. आमचेच मनशांची असल्यो फोटो आमकां आयल्यो जाल्यार कितें जातलें? कितें भोगतलें? मरण जालें, एक्सिडेंट गी वा
हेर कित्याक रितीन मोर्चरेक गेलें आनी तुमकां कळीत आसा मोर्चरीन कशें आसता मोर्न म्हणून फोटो काडल्यो आनी धाडलें. कितें आसलो उद्वेग. एका व्यक्तीक न्हय मात्र जिवंत आसतना तो मेल्ल्या उपरांत मान गौरव आसा आनी आमी तो दिजे. आनी अशें न्हय मात्र मोर्नाचे फोटो म्हणटा आमी एका व्यक्ती विशयंत एका संस्थे विशयंत नाका जाल्ल्यो फुडकिऱ्यो खबर आमी पाशार करचे मुखांतर त्या व्यक्तीक त्या संस्थ्याक जाय जाल्लो मान गौरव आमी दिन अशें करता. त्या देखून मुखार भावनो आनी भयणीनो पापसाई म्हणटा बायबलांत जे कितें आमी बरी खबर म्हणटा तातूंत फेक खबर आसा. कोणें दिल्ली? सैतानान दिल्ली. सैतानान दिल्ली. एक एकटो येवन म्हणालो ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात. देवान कांय नाका म्हळां कित्याक देवान मोसरान. आनी हे ती पातयली कित्याक ती खबर तिका बरी रचली. सत म्हूण तिणें चिंतलें आनी तिणें फॉरवर्ड केलें. कोणाक? आदाम. पळया फोटींचो राय न्हय मात्र आदावानी एवेक ताणें नाडलेलें तो आजुनूय आमकां नाडून आसा. तर मुखार भोवून न्ही भयणीनो जे मेसेज आमच्या वॉट्सॅपार येता, फेसबुकार येता वा टीव्हीर आमी पळयता, न्यूज पेपरार आमी वाचता, ती सतगी फोटीगी म्हूण कशें समजोवचें. हर एक खबर आयिल्ल्या वेळार मुखार भोवून न्ही भयणीनो तातूंत 5 W आसचे, एक H आसचे. म्हणजे वेर, वेन, वॉट, हू, विच. म्हणजे एक खबर आयिल्ल्या वेळार तातूंत कोणें सांगलां, खंय सांगलां, केदाळा सांगलां, कितें सांगलां, कशें सांगलां आनी तें घडीत कशें जालां ह्यो संगती आसूंक जाय. ह्यो संगती नात जाल्यार ती गजाल सत न्हय, ती फोटो आमी हेरांक धाडिनो नजो. आखरेक मुखार भोवून न्ही भयणीनो एक सिंपल ट्रिक्स हांव तुमकां धाडटां. थिंक म्हणलो शब्द मोतीन दवरा. खंयची एक मेसेज वाचतना ती फॉरवर्ड करता आसतना थिंक म्हणलो शब्द उडास दवरा. टी म्हळ्यार इज इट ट्रू. ही गजाल सतगी पयलीं आमी सोदून काडूंक जाय. म्हाका कळीत ना जाल्यार हेरां कडेन हांवें विचारूंक जाय आनी त्या उपरांत सत म्हूण परगट जाल्ले उपरांत मात्र ती हेरांक धाडूंक जाय. दुसऱ्यान H म्हळ्यार हर्टफूल. ही मेसेज द्वेशान भरल्या की वा मोगान भरल्या. ही हांव आतां हेरांक धाडटना तांचे थंय समाधानाचें चिंताप उपजत गी वा द्वेशाचें चिंताप उपजत. द्वेशाचें जाल्यार ती पातये नाका, ती धाडी नाका. THI. आई म्हळ्यार इल्लीगल. ही संगत नैतीक गी अनैतीक. नैतीक गी अनैतीक. N म्हळ्यार नेसेसरी. नेसेसरी म्हळ्यार ही गजाल हांवें हेरांक धाडिचेच गी. धाडिना जाल्यार कांय वायट जाता गी, ती वासिना जाल्यार तांकां बरें जायत गी. नेसेसरी. आनी K म्हळ्यार कायंड. ही मेसेज हातूंत दयाळाय आसा गी ना. त्या देखून ही सूत्र तुमच्या मोतीन दवरा आनी खंयची मेसेज धाडच्या पयलें हें पारखून पळया. तर मुखार भोवून न्ही भयणीनो पवित्र पुस्तकांतच ह्या फुडकिऱ्या मेसेजीचें जनन आसा. सैतान वायट स्पिरीट आनी तो स्पिरीट आजय आमच्या मदें जिवंत आसा. जावं पुरो व्यक्ती मुखांतर, जावं पुरो आमच्या माध्यमा मुखांतर आमचें मोत घुसपट गोंदळाक घालूंक आनी समाजीन अशांती उपजोवंक. त्या देखून पापसाहेब आमकां उलो दिता की आमी क्रिस्तांवांनी जबाबदारीचे जायचे. आनी जायते फावटी असल्यो फुडकिऱ्यो मेसेज धाडिल्ल्या वेळार आमी विचारल्यार, कोणेंय विचारल्यार म्हणचें ना म्हाका कोणें धाडिल्लें त्या देखून हांवें फॉरवर्ड केलें. पळय केन्ना हांव ती आनी एकल्याक धाडटां त्या वेळार त्या मेसेजीक हांव जबाबदार जाता. आदां बरी हांवें सांगूंक जायना की एवेन म्हाका नाडलें म्हणून. आनी एवेन सैतानाक वा सोरपाक बोड जोखोवचें बरी जायना. केन्ना हांव हेरांक पाशार करतां हांव जबाबदार जाता. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो जें कितें आमी उलयता, जें कितें आमी धाडटा ताका आमी जबाबदार जाता. आमी क्रिस्तवांनी ह्या आधुनीक काळार व्हड एक पात्र खेळोंक आसा जबाबदारेचो. शांती, समाधान, बरेंपण वांडचे आपोत्सल आमी जायचे. बघा राग, मोसोर, स्वार्थ आनी द्वेश वांडचे तसले आपोत्सल न्हय. त्या देखून पापसाहेब आमकां दामून सांगता की आमी फेक न्यूजाचे आपोत्सल न्हय, बघा रियल न्यूजाचे आपोत्सल जायचे.
रियल न्यूज जेजूचो संदेश मोगाचो शांतीचो समाधानाचो. तर देवान आमच्या हातांत समूह माध्यमां दिल्यान जावं पुरो टीव्ही जावं पुरो रेडिओ जावं पुरो व्हॉट्सॲप जावं पुरो मोबायल जावं पुरो इंटरनेट फेसबूक हातूंत सगळ्यांत आमी बरेंपण वांटूंक शकता हेरांचें बरेंपण आशेवंक शकता. तर अशें ह्यो माध्यमां बऱ्याक वापरचे मुखांतर देवाक आमी महिमा दिवया, समाजांत शांती हाडया, एकामेकाचें बरेंपण आशेवया. अशें करचें थंय आमचें प्रामाणीक प्रयत्न देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं. तुमकां समेस्तांक आपुरबायचो दीस मागता. देव बरें करूं. Cerca